राती नानोडा नागोबाचे जे मठ आहा देवूळ आसा त्याच्या फुडल्या सायडीनूच राती एक पावणे धांक एक्सिडेंट जालो आणि अक्षरशः हे दोन्ही युवक जे नानोडा गांवचे अक्षरशः तेंचो म्हणजे ते तांकां मरण येयल्लें आसा. म्हाका अशें दिसता की आयज प्रत्येक जाण जांकां धांवपळ आसता आणि ते धांवपळीच्या कारणान जे लोक आपलो जीव आहा तो गमोवन बसतात तेन्ना म्हजें आव्हान आसा सगळ्यांक वाहन चालकांक की संयम राखा. संयम राखा. थोडेशे ओवरटेक थोडेशे ज्या जाग्यार जे फास्ट वचपाक जायना थंय कंट्रोल करीत जाल्यार हे सगळे ज्यो घटना घडटा आमी त्यो सगळ्यो बंद जातल्यो, कमी जातल्यो. आमी प्रत्येक वेळार सरकाराक दोशी दवरता. सरकार हेजेर सरकाराचें नियंत्रण आसा. हे जे नागोबाची ही लायन आसा ती एक नानोडा रोड आसा जो रोड एक मातसो थोडोसो हे आसा थंय थोडीशी कंट्रोल थोडेशे एक ट्राफीक पुलीस थंय वळणाचेर दवरचे सरकारान आणि हेजेर सरकारूय हेजेर गांभीर्यान लक्ष घेतलो. मुख्यमंत्री आसा अशे विशय येता गांभीर्यान मुख्यमंत्री हेजेर लक्ष केंद्रीत करता. तशें हांव परत एकदां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की तुमी जे लोक आसा तुमी जे वाहक आसा तेंच्यांनी थोडेशें आपलें नियंत्रण ओवरटेक करची न्हू, सगळे वेवस्थीत हाताळचेच अशें म्हाजें एक तुमकां सगळ्यांक निवेदन आसा. असोच एक भिरांकूळ अपघात तिवचल तालुक्यांतल्या नानोडे गांवांत जालो. अस्तोडे दोडामार्ग रस्त्या वयल्या नानोडे वाठारांत आशिल्ल्या ग्रीन व्हॅली रेस्टॉरंटा कडल्या एका ल्हानशा वलताचेर शेनवारा राती उसरा हो अपघात घडलो. ह्या अपघातात नानोडे गांवांतल्या दोग तरणाट्यांक अपघाताक मरण आयलें. प्रतीक कानोळकर आनी लक्ष्मण मळी अशी ह्या भिरांकूळ अपघातात मरण आयिल्ल्या तरणाट्यांची नांवां आसात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण प्रतीक कानोळकर आनी लक्ष्मण मळी हे GA04 P5126 हे पल्सर मोटरसायकली वयल्यान अस्नोडेच्यान नानोडे गांवा कडेन येताले. ग्रीन व्हॅली रेस्टॉरंटा कडेन आशिल्ल्या एका ल्हानशा वलताचेर फुडल्यान येवपी GA04 1124 हे कारीक मोटरसायकलीचो नेटान धक्को बसलो. ह्या धक्क्या बराबर प्रतीक आनी लक्ष्मण हे दोगूय तरणाटे रस्त्याचेर आपटून तांकां आपटाक मरण आयलें. तिवचल पुलीस अपघात स्थळार पावले. तांच्यांनी अपघाताचो पंचनामो करून प्रतीक आनी लक्ष्मण ह्या दोनूय तरणाट्यांच्यो कुडी पोस्ट मॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडल्यो. गोमंतक TV खातीर नानोडे वाठारांतल्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.